नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आणि आयज न्ही हांव हे पळया हे 200 ग्रॅम पनीर आसा। हे पनीरान हांव 2दा उदक घातले हांवें आणि धुले आणि आता हे हांगासर दवरल्या तेजे हांव तुमकां पनीर चिली करून दाखयता। ताका लागून साहित्य कितें जाय तर हो आसा कॉर्नफ्लावर 2 चमचे असले घेतले आणि होच चमचो आसा पळय तो हांवें वापरला। हे 2 चमचे घेतला आणि हातून हांव हे पळय उदक घालतले, ते मागीर म्हाका यूज जाय म्हणून पडटले म्हणून। आणि हे आसा मीठ, इल्लोसो गरम मसालो म्हणजे पाव चमचो सुमार, हो मैदा, हे कॉर्नफ्लावर आणि हे आसा कश्मीरी पावडर। हे आसा न्ही सगळे ते हांव आता हातून घालतले। आणि हे असे सारखे मिक्स करतले। पळय तेका उदक आसता न्हू, मातशें तितूनच जाता जर पळोवंक जाय, ना जर मातशें अशें उदक घेवन हातान शिपडूंक जाय वयर, कशें तें दाखयता। हे पळय उदक घेतले ते अशें हे करपाचें न्ही, मिक्स करपाचें, चड उदक घालप ना। आणि अशें करून भाजले की ना तेका बरें ते कॉर्न स्टार्च बीन आसता पळय आणि मैदा बीन आसता तो बरो लागता। आणि हो चमचो आसा तो 1 चमचो मैदा घेतलेलो आणि 2 चमचे कॉर्नफ्लावर घेतलेले आणि कश्मीरी पावडर आसा पळय तो कलर येवपा खातीर घेतला, हातून घातला। आता हे अशें सायडीक दवरुया। हे पळय अशें जावंक जाय ते पळय। आणि हे आसा आले किसलेले, हे लाल तिखट आणि हे मिरीच पावडर, हे सोया सॉस, हे टोमॅटो सॉस तिखट ते घेतला, एक शिमला मिरची, ओनियन म्हणजे कानो, ओली कोथंबीर, लिंबू आणि हे आसा लसूण गार्लिक, ही 2 तरेन हांवें चिरल्या हे पळय म्हणून सायडीक दवरलेली। आणि ही आसा कान्याची पात आणि तेजो कानो हे पळय। आणि आता आमी तेल लागतले ते हांवें कायलेन घेतला आणि फुडलो प्रोसिजर आता करूया। आता ही कायल तापल्या, भितर तेल घातला, ते तापला हे पळय, तेल सुद्धा थोडेच घातला आणि अशें हे पळय बॅटर तयार जावंक जाय, म्हणजे चड पातळ जावंक जायना आणि सुकें जावंक जायना आणि इल्लेशें हे उदक भितर घातले आणि हे पळया अशें लागूंक जाय, म्हणजे ते बरे क्रिस्पी जाता तयार। आणि आता हे भाजूया। आता हे पळया हे भाजून जाले, हे आता काढूया। चारूय वाटेन बरे भाजले। हे पळय अशें भाजूंक जाय, चडूय डार्कय करूंक जायना, इतले जावंक जाय। कलर मिरची पावडर घातला न्ही कश्मीरी, ताका लागून असो कलर आयला हेजो आणि बरें दिसता पळया। आता फुडलो प्रोसिजर करू। आता हेच कायलेन तेल आसा पळया, ते असलो 1 चमचो सुमार आसा हे पळया, पहिले तितलेच आसा। तातून आता न्ही लसूण पयली घालूया। ही पळया लसूण घातल्या ती ब्रावन चड जावपाक जायना, मातशी ती पळय जावंक जाय। आता तातून कानो घालूया। आता हे पळय हितून कानो घातलो आणि शिमला मिरची घातली आणि आता दुसरो ओनियन आसा पळय तोय घालूया। थोडी कान्याची पात घालूया आणि आता हे मोठोच गॅस करपाचो आणि फास्ट प्रोसिजर करपाचो।
आता न्ही हातून हे पळय इतले जाले पुरो इतले म्हणजे ही भाजी आसा पळय ती न्ही कुरकुरीत शिवरोंक जाय चड मोव चड जावपाक जायना आनी हातून न्ही तुमच्या कडेन जर ग्रीन चिलीचे सॉस आसा जर ते घाला एक चमचो म्हाज्या कडेन ते ना म्हणून हांव ग्रीन चिली पळय आसा पळय ती घालतलें आनी न घातल्यारूय जाता कित्याक आमच्या कडेन पावडर आमी चिली पावडर घालतली न्ही म्हणून हे पळयात आनी आतां तातूंत न्ही हे पळय मिरी पावडर लाल तिखट हे तिखट आसा आनी हे आसा आले किसले आतां हातूंत न्ही सोया सॉस घालपाचे आनी सोया सॉस कशें घालपाचें पयलीं कमीच घाला आनी मागीर तेका कलर जर येवंक ना तरूच मागीर आनी यूज करा आतां हातूंत टोमॅटो केचप घालुया तिखट आसा त्या आतां न्ही हातूंत इल्लेशें उदक घालुया आतां सॉसांनी मीठ आसता आतां इल्लेशें मीठ घालपाचें आनी टेस्ट पळोवपाची जायत जर आनी मीठ घालपाचें आयवदर मीठ चुकून सांगूंक नासलें आनी एक पिंच साखर घाला आनी इल्लेशें मीठ घालता मातशें अळणी आसा आनी आतां हातून पनीर घालताय पळया आनी आतां तुमकां हे पळया आतां हे रेडी जाले पनीर घालपाचें आनी गॅस बंद हे पळय आतां हे उदक केलां पळय कॉर्नफ्लावराचें तें हांव घालता मातशें हांव पातळ करता हे पळया आतां हे रेडी जाले आनी बरें मातशें पातळ केलें हांवें तें आनी तुमकां सुक्के जाय जर भितर कॉर्नफ्लावराचें उदक घालिनासतना दवरल्यार जाता आतां हे रेडी टू सर्व करता वयर ओली कोथंबीर इल्लीशी घालता आनी स्प्रींग ओनियन हे घातलें न्ही आतां तातूंत लिंबू मातसो जाय जर पिळपाचो आनी स्प्रींग ओनियन्स आसा पळय ते घालपाचे आनी सर्व करपाचे मातशी ओली कोथंबीर घालपाची आनी रेडी टू सर्व जाले हे आतां हे पळया आतां तुमकां ही पनीर चिली रेडी टू सर्व केल्या आनी ही मस्त जाल्या अशीच तुमी तुमच्या घरात ट्राय करा करून खाया त्याच बरोबर म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आनी सबस्क्राईब मातशें यादीन करा आनी म्हजे न्ही 1000 सबस्क्रायबर जाल्ले तेन्ना हांवें तुमकां थँक्यूच म्हटलेले 2000 जाले तेन्नाय तुमकां थँक्यू म्हटलेले आनी आतां 3000 जाले तेन्नाय हांव तुमकां मना पासून थँक्यूच म्हणटा असोच तुमी मोग कसोच दवरा म्हजेर आनी म्हाका आनी भरपूर सबस्क्राईब करीत रावा मातशें शेअर करा म्हजे व्हिडिओ आनी त्याच बरोबर म्हाका लायक करा शेअर करा सबस्क्राईब तशें यादीनूच करा आनी हांव तुमकां खरेंच मना पासून थँक्यू म्हणटा आनी देव बरें करूं तुमचें